सांभाळून रोमागरांक बरयल्या पत्रांतलें वसाप 12 अध्याय पयलें आनी दुसरें वाक्य. तर भवानो, देवान आमचे वयर दाखयलेल्या व्हडा काकुळतीचो उगडास काण्ण हांव तुमचे लागीं प्रार्थितां. ताका मानता तसलें एक पवित्र आनी जिवें बलिदान जावन तुमकांच तुमी देवाक समर्पण दिसय. हें जावं तुमचें आत्मीक बलिदान. ह्या संवसाराची साल तुमी आदारी नाकात. बदलाक तुमची मनां नवीं जावं, तुमचे जिणेचें रुपांतर जावं, तवळ तुमी देवाची खुशी कितें म्हूण सोदून काडूंक पावतल्यात आनी खंयचें बरें देवाक मानता तसलें आनी संपूर्णपणून तुमी समजून घेतल्यात. देवाचें उतार हें. आमी ध्यान करनाशिल्ल्या मनां नवीं केल्ल्या वरवीं नव्या संगतींक आमचीं बागलां उक्तीं जातात. बाय रिन्यूविंग अवर मायंड वी आर ओपनिंग द डोर्स फॉर द न्यू थिंग्स. ह्या विशयांत आदल्या जमते वेळार आमी ध्यान केलें. कित्या खातीर आमकां सडन राग येता, कंट्रोललेस राग येता. राग करी जेगी नाका गे म्हणलो निर्धार नासतना कित्या खातीर आमी सडन करून राग करता. दुसरें आमी नियाळ केलो, म्हजी स्वास्थिती आनी परिस्थिती हाचे विशीं नियाळ केलो. हांव दुसरोंत म्हज्यो बऱ्याची परिस्थिती दुसरीच, तरी पूण परिस्थितीच्या अनुसार म्हजी स्वास्थिती हांवें बदलूच्या बदलाक हांवें स्वास्थिती म्हजी समाधानान आसूंक जाय म्हणल्या विशयांत आमी एक गुंडायसो आमी चिंता परच्या दिसा आठयलें. आमी तशेंच आमी चिंता पटयलें कित्या खातीर दुस्मनाक आमी बक्षी जाय न्ही ताचे खातीर बगार आमचे खातीर म्हणल्या विशीं ती आमी नियाळ केलो. चवथें आमी नियाळ करनासाव आमी आमच्या मोतेचे धनी जायसय न्ही गुलाम. आमी आमच्या मोतेची धनी जायसय आमी त्या मोतीक नियंत्रण करून जिवोवच्या विशयांत आमी ध्यान थोड्या मट्टा केलें. परत आमी आयच्या दिसा भाग दुसरो जावन आज थोडो वेळ आमी ह्या विशयान नियाळ करतले. मोतींत आमचें चिंताप केदाळे हुंदून आसचें वयल्यो बार कितें आसा ताचे वयर हुंदून आसा. चिंत्या कापेचे वयर थोडें जर तर ह्या ज्युसाच्या वयर खाली एक पिठो बरो करून घाला जाल्यार फस्ट आमकां तो टेस्ट लागता, तोच आमकां टेस्ट मारता. ह्या खाणाच्या वयर खाली वयर ताका बरें घाला जाल्यार आमी तें खाताना आमकां ताचो टेस्ट लागता. मोती तशेंच म्हजी आनी तुजी मोत नवसण करता आसतना चिंती जाय हांवें, म्हजी आनी तुजी मोत केदाळे खंयच्याचेर हुंदून आसता म्हळ्यार वयलें टॉपार कशें आसा पळय मुखार ताचे वयर म्हजें आनी तुजें चिंता हुंदून आसता. कशें हांवें एक उदाहरण दियेत. जर तर आज आतां आमी एक पिक्चराक घेया. पिक्चराक गेल्ल्या वेळार कितें जाता तें पिक्चर आमी पळोवन आमच्या मोतीन तें खंचोवन घट्ट आसता तेजें एक्शन्स. आज ताजे उपरांत कोण मेळ्ळ्यार आमच्या मोतीन तें पिक्चरा विशयान जाता आसचें. कित्याक आमी तें बरें करून करून 3 वरां पळयलां आनी त्या खातीर तेंत आमच्या मोतीन आसचें. कोण आज उलयल्यार ताका कनेक्ट करून काले म्हणून हांव उलयतां. फाल्यां उलयतना ताचेच विशय दिलें उलयतां. पूण पोरवां हांव उलयतना इल्लें दुसरें उलयतां. कित्याक दुसऱ्यो संगती ताजे भितर वचून पडल्यो. पोरवां हांव उलयतना तें पिक्चर म्हाका उडासाक आसा पूण तितलें हांव उलयना. दीस पाशार जाल्ल्या बरें ते पिक्चराचो प्रभाव उणें उणें जावन येता. ताचो अर्थ पिक्चर म्हजे तावन उगडासा तावन गेला म्हणून न्ही, फिल्म म्हजे तावन उगडासा गेला म्हणून न्ही. थोड्यो संगती 4 वर्सां उपरांत 5 वर्सां उपरांत हे म्हाका तुका गुर्त आसात त्यो उडासा काडल्यार येता शिवाय सडन ताजेर म्हजेर प्रभाव घालूंक ते सकाना. प्रभाव घालूंक ते सकाना. आमी कितलींशीं पिक्चरां पळयल्यान जावंक पुरो, कितलींशीं घटना जाल्यान जावंक पुरो, प्रभाव घालूंक सकाना. प्रभाव घालचें खंयचें आमच्या मोती वयर आसा पळय ते फस्ट टॉप लेयर म्हणटा आमी तें आमकां म्हाका तुका प्रभाव घालता. चड प्रभाव दिसपरत्या जिवितांत पयलेंचें विसराना थंयच आसता. आतां
ते प्रभाव आमचे मोत नो सहन करूंक आमी आतां चिंतून आसा. त्या देखून हांवें सांगचें, चिंतया सकाळीं उठून नेगेटीव नकारात्मक चिंतनांनी भरल्यार काल जाता, सगळो दीस आमचे ते नकारात्मक बोगणां वचतात. त्या देखून हांवें सांगचें, सकाळीं उठून पेपर वाचूंक वचनाकात, सकाळीं उठून सोशल मिडिया काण वचनाकात. कित्याक सपार नकारात्मक नेगेटीव चिंतपानान वसात. देखून सकाळीं उठून आमी काल म्हणचें बऱ्या तरान मागणें करी जाय, ध्यान करी जाय. पूण आमी आखेर रावयलें खंयसर सुस्थिती खंय जावन येता. सांगूंक सुलभ परिस्थिती प्रमाणे हांवें आसूंक नजो, पूण म्हजी सुस्थिती खंयसर आसा. सुस्थिती आसची हांवें सर्वेस्परांत करच्या ध्याना वयर. आनी त्या दाळा सर्वेस्पराचें ध्यान करता हांव, त्या दाळा ताजी सकत म्हजेर देंवता आनी सकत म्हाका तुका वर्ती सकत जावन सगळ्या दिसाक म्हाका तुका सकत दिता. ह्या विशयांत आमी नियाळ केल्लो जावन आसा. मुस्तुबटी हांव आनी तूं थोड्या संगतींक एटॅच जावन आसा. इमोशनली हांव आनी तूं थोड्या संगतींक एटॅच जावन आसा. जावंक पुरो सोलो सेली विशय सेली सोल्या विशयांत, जावंक पुरो खाणा विशयांत, जावंक पुरो अधिकारा विशयांत, जावंक पुरो पयशां विशय, हर एक संगतीक विविध रितीर हांव आनी तूं एटॅच्ड, इमोशनली एटॅच जावन आसा. आनी त्या दाळा हांव आनी तूं इमोशनली थोड्या संगतींक एटॅच जावन आसा. त्या दाळा म्हजी आनी तुजी मोत कोण नियंत्रण करनासा? त्यो संगती म्हाका तुका नियंत्रण करनासात. हांव आनी तूं म्हज्या स्वनियंत्रणार आसना. कित्याक हांव त्या संगतीक एटॅच्ड जावन आसा. त्या देखून त्यो संगती म्हाका आनी तुका नियंत्रण करतात. भावनात्मक तरान हांव भावनात्मक बनपास म्हाका आनी तुका मुस्तुबटी एटॅच जावन आसात. आनी त्या खातीर म्हजी आनी तुजी चिंतना नवीन चिंतना जावच्या बदलाक बरनिंत चिंतनांनी हांव आनी तूं भरता. हांवें तुवें नव्या चिंतपान बरी जाल्यार कालें करी जाय, पोट्टी करी जाय. म्हजी अर्ली बोली एटॅचमेंट भावनात्मक म्हजें बंदपास आसात. ह्या बंदपासांतून हांव भायर आयिल्ल्या करीत म्हजें चिंतप नवें चिंतप जावंक साध्य ना. आनी केदाळा नवें चिंतप जायना, नवी सकत नवीं बागलां म्हजी उक्तीं जायनात. केदाळा वर एक हांव त्या बंदपासांच्या चिंतनांनी भरलां, तेदोळ म्हणसर हांव आनी तूं त्याच बंदपासांत जिवन आसल्या बराबर नव्या चिंतपाक अवकाश ना. नव्या चिंतपाक अवकाश ना जाल्ल्या वरवीं नवेंपण नवीं बागलां म्हज्या जिवितांत उक्त्यावण जायनात. मुस्तुबटी म्हाका आनी तुका सेल्फ कॉन्फिडन्स उणें आसता. स्वाविश्वास या आत्मविश्वास म्हणटा आमी, आमचें तें उणें आसा. आनी अशें खाण जाता आत्मविश्वास उणें आसल्यान. कित्याक खातीर स्वाविश्वास उणें जावंक पुरो. म्हाका थोड्यांनी सांगलें तूं काळो म्हळ्यार कपडो म्हळें जावंक पुरो. म्हज्या मतीन तेन्ना हांव काळो 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 म्हणून हे नेगेटीव एनर्जी, नेगेटीव नकारात्मक चिंतप म्हाका कंट्रोल करनासा. कोणींय म्हाका सांगलें जर तर तूं हे कांय शिक्षांत प्रयोजन नाय, शिक्षांत तूं प्रयोजनच नाय. बुद्ध कितलें गेल्यार दावदा फुडें सांगलें तुका म्हणण्यान ना. सकडांनी सांगलें आनी म्हजें नकारात्मक चिंतपां म्हजें तें व्हडलीं आनी म्हजें तें नकारात्मक चिंतपां आसल्यार कितें जाता? कितें जाता? म्हजें तें नकारात्मक चिंतपां आसल्यार हांव सकारात्मकान थोड्यांक मोग करूंक जायना. जर तर म्हजें तें डिप्रेशन आसा, मानसीक ओत्तड आसा, नकारात्मक चिंतपांनी आसा, भायर आयिल्ल्या कडेन हांव बरें उलयन तुवें जिवीचे तुजो मोग करता म्हूण म्हजें थावन खंय थावन एक पॉजिटीव एक स्पंदन येवंक साध्य आसा. जिबेन येवंक साध्य आसा. शिवाय जिबेन मात्र आमी बरीं पॉजिटीव अनेका मनशाक उलय शिवाय निजायकी ती तरंगा ते सकत पॉजिटीव तरान वचना. कित्या खातीर वचना? हांव आनी म्हजें आनी तुजें सेल्फ कॉन्फिडन्स मस्त लोवर लेवलार आसा. जावंक पुरो तुज्या जिवितांत हांव आनी तूं सलवलें, हांव थोड्या संगतींनी हांव आनी तूं सलवलें, हांव त्या देखून म्हजें आनी तुजें सेल्फ कॉन्फिडन्स उणें आसा. जावंक पुरो आमी पिडेन थोडें आसा हांव आनी त्या देखून म्हजें आनी तुजें सेल्फ कॉन्फिडन्स उण्यार आसा. जर तर आमी सेल्फ कॉन्फिडन्सांत उण्यार आसल्यार आमी पॉजिटीव तरान आमी बरी सकत बरी तरंगा बरी फ्रिक्वेन्सी अनेकल्याक दिवंक जायना. जर तर हांव तूं असमाधानान आसा, अनेकल्याक हांवें कितें समाधान सांगीत, हांव इत्त खंतीन बेजाऱ्यान आसा, भुरग्यांक कितलो मोग दियेत. प्रॅक्टिकल एग्जाम्पल कितले आमी मोग दिवंक जाता, कितले मोग दिवंक जाता. बरें पुता जेवले केले तूं तशें कर अशें कर म्हूण सांगीत. पूण वास्तवीक तरान तो मोग आसो ती सकत थंयसर वळना. कित्याक वळना?
आमचे थंय वायब्रेशन या कंपन म्हणटा आमचे थंय आसचें वायब्रेशन या कंपन मुस्तू वीक जाल्ल्या वरवीं मुस्तू अस्कत जाल्ल्या वरवीं त्या वायब्रेशनाक थंयसर सकत पावना. मुस्तू फुडें म्हाका आनी तुका थोड्यो संगती करूंक आशा आसता. जायते फुटी म्हाका एक बरो एक शिकपी जायचे म्हणून आशा आसूंक पुरो, म्हाका एक बऱ्या एका हुद्द्यार जायचे म्हणूंक पुरो, बऱ्या एका बिझनेस करचे म्हणून जावंक पुरो, बरें हजर चिंतपा म्हणजे म्हाका आनी तुका मुस्तू संगतीन आशा आसा. आशा अशक्त जावन उरल्या कित्याक म्हळ्यार मुझे तें आसचें भितरलें कंपन भितरलें वायब्रेशन ताका ठाली जायना. मुझे तें आशा आसा, म्हाका तें साधन करीचें म्हणून मोन आसा, पूण तें साधन करूंक म्हाका जातच ना. कित्याक म्हळ्यार मुझे तें आसचें तें कंपन मुझे तें आसचें तें वायब्रेशन ताजे वटू मॅच जायना. त्या देखून मुस्तू संगती म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत हांवें जायपट्टें चिंतलां, जायपट्टें करूंक येवजिलां, पूण ताका थाळ पडोवंक येदोळ वरें गायकोना. कित्याक म्हजी मूत नवी जाल्ल्या करीत नवी बगलांक उक्ती जायनात. मूत नवी जायची जाल्यार मुझे तें सेल्फ कॉन्फिडन्स मुजे विशीं हांवें बरें चिंती जाय. कोणी म्हाका खाली सांगून दी निजाय की मुजे तो सूख जाल्यार सांगूंक पुरो, एक फुडकिरो आरोप घालूंक पुरो, या फुटी म्हजे विशयान तुजें सांगूंक पुरो, तो निष्प्रयोजक तशें अशें पुरो म्हणून या निस्स म्हज्या जिवितांत आनी तुज्या जिवितांत जालां जावंक पुरो. दोनी खंयच्याय कुशीन जर तर सूख केल्या जाल्यार ती कुमसार जावचें आनी बोक्साणें मागून थंयसर भायर येवचें. त्या नेगेटीव वायब्रेशनांत नेगेटीव कंपनांत हांवें तुवें भायर येवंक जाय. त्या वेळा मात्र म्हजें तें पॉझिटिव्ह या सकारात्मक कंपना सुरू जातात. वायब्रेशन पॉझिटिव्ह वायब्रेशन सुरू जाता आनी ह्या पॉझिटिव्ह वायब्रेशना वरवीं म्हजी मूत नवी जाता आनी हांव खुशाल जावन हांव बरें करूंक शकता. जर तर फुडकेरे आरोप घाल्यार कुमसार नाका, तूं जाणाय तें फुडकेरे म्हणून जाल्लें तें जावन गेलें. तो कितेंय सांगून आसूं दी, तें कितेंय सांगून आसूं देत, हांव तें म्हज्या मांड्याक घालना. काल आमी परच्या हाच्या वेळार आमी चिंता पटयला त्या परिस्थिती वरवीं म्हजी मांडो हांव पाड करिना. म्हजी स्थिती सर्वेस्पराचेर गुंदून आसची. त्या देखून हांव शांत रावतां. केद्या वेळा म्हजी मूत नवी जाल्या, हांव एक स्ट्रॉंग जावन म्हजें मायंड कंट्रोलार आसा, थंय म्हाका नवी बगलां ओपन जावन हांवें आशेल्लें करूंक जाता. मस्त जाणां म्हजे कडेन सांगून आसतात, कित्याक हांव इतलें प्रयत्न करतां, इतलें आशेतां. तूं प्रयत्न करताय सोमा, तुका आशा आसाय सोमा, पूण त्या आशेक आनी तुज्या प्रयत्नाक तें सकारात्मक तें वायब्रेशन ना. सकारात्मक वायब्रेशन कित्याक ना, कित्याक म्हळ्यार तुजे भितरले भितर तूं फेलियर म्हूण आसाय आनी त्या देखून तूं कितल्या लाखांचे बिझनेस केल्यारय तें बिझनेस वयर उठोवंक साध्य ना. कित्याक जाता की तुकाच बघून आसा हांव एक फेलियर बिझनेसमॅन म्हणून. त्या देखून कितें तुवें बिझनेस केल्यारय तुका त्या बिझनेसान लाभ काडूंक जायना. तुज्या मोतीन तें कुसून गेलां, कोणेंय तुका सांगलां आनी त्या देखून फेलियर म्हणून तुवें चिंतून आसाय. तुजी मूत नवी जाल्ल्या करीत ना हांव पयलें जाल्लें आज तो हांव एक सक्सेसफूल बिझनेसमॅन, आज तो हांव एक बरो व्यक्ती असलें एक पॉझिटिव्ह चिंता तुजें थंय ना जाल्यार तुजें भागलां तुका ओपन जावंक आयकनात. जिवितांत तुवें आशिल्लें तुका जारी काडूंक जाता नात. मुस्तफुटी आमी आनीकल्या विशयांत आमी तांकां मुखार बरें उलयता, पूण मोतीन तांच्या विशयान पाड आसा. त्या वेळार कितें जाता, वायब्रेशन आमी चिंतचें आमी उलयल्ल्या कुडलें तें पॉझिटिव्ह तांणी खाण येतात म्हणून. वास्तवीक तरान आध्यात्मीक तरान तें वायब्रेशन वचना. त्या देखून जिजून सांगचें तुमी सदांच बऱ्या मनान बरें करन स्वंत खुशेन तुमी करी जाय. मस्त फुटी आमी करचें कशें कोत्ता की काटाचारां करचीं थोडीं कामां, कित्याक म्हळ्यार सकाळीं बरें म्हणूनाचें. त्या देखून एफेक्ट तातूंत ना, देर इज नो एफेक्ट. हार्वर्ड युनिवर्सिटींत एक प्रॅक्टिकल टेस्ट करून ताणें पळयलें खंय. कितें टेस्ट तांचें, थंयसर 2 ग्रूप करतात. देर आर 2 ग्रुप्स, 2 ग्रूप, ए ग्रूप आनी बी ग्रूप. ए ग्रुपाक सांगलें खंय तुवें निजायकी पियानो मारी जाय, पियानो तुवें निजायकी खेळा जाय. ए ग्रुपाच्यांनी 5 दीस तुमी पियानो खेळा जाय. आनी एक ग्रुपाक सांगलें तुवें पियानो खेळचें नाका, मोतीन चिंतचें तुवें खेळनाय म्हणून.
मोतींत चिंचे तुवें पियानो खेळ्ळाय म्हणून. आनी 5 दीस उपरांत तांणी सायंटिफिकली टेस्ट करताना आनी कशें पियानो खेळ्ळ्यांत आनी आनी कशें चिंतलां, दोगांयची मोत एक्टिवेट जाल्या आनी रिपोर्ट कशें आयलो म्हळ्यार दोगांयचे एकच लेखान ती एक्टिवेट जाल्या. उडासतरा दोगांयची एकच लेखान एक्टिवेट जाल्या आनी फिजिकली खेळ्ळा, दैयीक तरान पियानो मारला. अनेक कुशीन पियानो मारूंक वचना, खाली चिंतलें मात्र तरी पूण दोगांयची मोत कशी आसा टेस्ट करतना एकच लेख आसा. थदाळ आमकां कळ्ळें, जिजून कालें सांगलें तुवें व्याभिचार करीसे म्हूण ना, तुवें चिंतल्यार रे पुरो. आमी चिंतल्या, कालें जिजून सांगलें आमी कांय करूंक वचना, चिंतल्यार कशें जावचें सायबा म्हणून. जेजूची चिंतना, आत्मीक चिंतना ती एक विशिश्ट तरा आमच्या सामान्य चिंतनाचे वर्ती जावन आसात. जेजून कितें सांगलें, तुवें चिंतल्यार पुरो तें जाल्ल्या करीत. आतां कितें म्हणटात सायंटिस्ट, करेक्ट, तुवें करीसे म्हणून ना, जर तर तुवें चिंतल्यार तें जाता. आनी मुस्तुबटी आमी पळयता, थोडे फावटी आमकां हुशार ना म्हळ्यार हुशारत ना, खाली चिंचे मात्र आमकां हुशार ना म्हणून निश्च आमकां हुशार ना. हुशारांतलो व्यक्ती तो हुशार आसा म्हणून इशीन दिशीन येता, तो फर्स्ट क्लास आसता. कित्याक ताजें चिंतपा सकत नव्या चिंतनांनी तो भरला, ताजें चिंतना नव्या चिंतपा वरवीं तो पॉझिटिव्ह जावन चिंतूंक तो शकला. ह्या खातीर आमी उडास दवरिसे, म्हजी आनी तुजी चिंतना म्हजें आनी तुजें जिवीत नियंत्रण करनासात. जर तर हांव आनी तूं हॅप्पी रावंक अशें येता, कोणाक हॅप्पीनेस नाका, सगळ्यांक खुशी जायची न्ही गे, सगळ्यांक खुशी जायचे, तरी पूण आमी हॅप्पी ना. कित्याक सगळ्यांक खुशी जावंक आशा आसा, तरी पूण आमी कोणी खुशे नंतर ना. कित्याक गोत्ता गे, कित्याक म्हळ्यार एकल्यान चिंतूंक लागलें कित्याक खातीर म्हणून. सिंपल, भारी सरळ तेजें उत्तर, भारी सरळ म्हळ्यार सरळ. आनी तें जावन आसा, केदाळा म्हजी संतोश आनी एका संगतीचेर वंदून आसा, थवळ म्हणसर हांव संतोशान जिवंक शकना. उदाहरणाक म्हजें शिकून एक जाल्यार पुरो सायबा, ताजे पुरो हांव जॉली म्हणटा. शिकता म्हणसर तें कंप्लीट जाता म्हणसर तुजी डिग्री, जल्माक तुवें संतोश जावंक साध्य आसना. कित्याक साध्य ना, तुजें मायंडसेट तुवें तशें करून दवरलां. तुजें शिकप जाता म्हणसर हांव भयंकर, हांव संतोश ताजे उपरांत. आनी त्या देखून तुज्या मायंडसेटा प्रमाणे तें शिकप जाता म्हणसर तुका संतोश, ताजे पयलें म्हणल्यार तुका अनुभव करूंक जाता आसना. जावंक पुरो थोड्यांक म्हाका खाजार जाल्या उपरांत म्हाका संतोशान आसचें म्हणून, कितलेशे लोक करतात काजार जातात. खाजार जाल्या उपरांत संतोशान मागीर येनात, मागीर ती रडटात. खाजार जावचे पयलें म्हाका खाजार जायचे, तेदो म्हणसर तांकां संतोश उरना. आनी संतोश ताणें जोडलो तेदो म्हणसर ताजे पयलें केदाळ काजार जाता म्हणून. खाजार जाल्या उपरांत थोडी केदाळ म्हजें डायवर्स जायना म्हणून म्हाका ह्या चेड्याडे किरकिरी पुरो जालें आनी हांव संतोशान म्हण. ताका तें डायवर्स जाता म्हणसर समाधान ना. नवी गाडी काण येता म्हणसर म्हाका एक नवें कार आयल्यार पुरो, भारी खुशी. नवी गाडी खाण म्हणून इल्ले वेळा परत टेन्शन तशेंच आसा. थोड्यांक घरांतल्यांक घर मेळ्ळा जेवण आसा, घर एक मेळ्ळ्यार हांव समाधानेन संतोशान आसता. घर मेळ्ळ्या उपरांत हें ल्हान घर आमकां जागो पवना, म्हाका इशीन दिशेन भुरग्यांक सेपरेट आकरना, चिक्की व्हडलें घर जाल्यार म्हाका मागीर भारी संतोश. ताजे उपरांत म्हाका टेन्शन ना. ताजे उपरांत व्हडलें घर मेळ्ळें, व्हडलें घरून दादाक उडां जालीं जाल्यार टेन्शन रावना. माय हॅप्पीनेस इज डिपेंडींग ऑन अदर थिंग. ल्हान घर मेळाचें आसलें, ताजे उपरांत व्हडलें घर मेळाचें आसलें. व्हडलें घर मेळ्ळ्या उपरांत म्हज्या घरांत तें कार रावलें, कार ल्हान आसा, तें कार चिक्केशें व्हडलें जायचें. कार व्हडलें जाल्या म्हणटा भुरग्यांक प्राय जाली, तांकां खाजार करचें. तांकां खाजार जाल्या उपरांत संतोश. खाजार जाल्या उपरांत तांकां भुरगीं जायचें. भुरगीं जाल्या उपरांत संतोश. ताजे उपरांत एक एक वाडोवन म्हजें हॅप्पीनेस, म्हजी खुशी काल्याचेर आसा आनी एका संगतीचेर वंदून आसा.
त्या देखून जिजून म्हणलें कितें म्हळ्यार तुमी खंयच्याकी कंत करिनाकात, तुमी सदांच संतोश भरीत रावात. आमी चिंतून आसलें कितें आबा जिजून म्हणचें, तूं कांय कंत करनाका, देवाच्या रास सोदल्या पुरो, कंत करिनाका म्हणून, कंत जायना अशें रावता गे म्हणून. कित्याक जिजून सांगलां? जिजू जाणा आसलो, जिजू गुप्त आसा, ह्या दाळा आमी म्हजो संतोश आनेका संगतीचेर वंदून आसा, त्या दळ म्हजो ती वस्त मेळटा म्हणसर हांव कंतिनंत आसता, ती संगत मेळटा म्हणसर हांव कंतिनंत आसता. आनी तेदो म्हणसर म्हाका संतोश पोस्टपोन मुखार गेलो. आनी ती वस्त मेळ्ळ्या उपरांत आनीक 10 आलोचनो नव्यो आयल्यो आनी त्यो 10 संगती मेळोवंक हांव आशेता. हांव ससनाक हांव संतोशान आसूंक साध्य आसना. देखून जिजून सांगलें, भारी सरळ रितीर जिजून सांगलें, तुमी खंयचेय कन्न करनाकात, देवाच्या राजेक सोदा, देवाच्या राजेक सोदा. आज म्हाका तुका बोगा जाय मोगाच्या न्हू, हांवान तूं मस्त बोटी मस्त हांवें तुवें सुखी केल्यात. कित्याक पवित्र पुस्तक म्हणटा, स्पश्ट तरान तो सांगता, म्हाका आनी तुका जेजू इसाया प्रवक्त्याच्या 55:8 वाक्यान म्हणटा, म्हजी चिंतना तुमची चिंता न्ही, म्हजो वाटो तुमचो वाटो न्ही म्हणटा सर्वेस्पर. ताचे वाटो आनी आमचे वाटो विंगड, सर्वेस्पराचो वाटो आनी आमचो वाटो विंगड. आमचें चिंताप अशीर चिंताप, ल्हान चिंताप, त्या देखून हांवें आनी तुवें म्हज्या चिंतपा प्रमाणे गेल्ल्या वरवीं हांव आनी तूं आजूनय आमी संतोशान आजून जियोन ना. सर्वेस्पराची चिंताप वर्तें चिंताप, ताच्या चिंतना प्रमाणे, ताच्या शिकोवणे प्रमाणे हांव आनी तूं गेलें जाल्यार हांव आनी तूं वर्त्या दादोसकायेन हांव आनी तूं जियोंक शकता. कशें फिजिकल एक्सरसायज म्हाका आनी तुका घट्ट करून दवरता, त्याच प्रमाणे आमकां आत्मीक एक्सरसायज, देवाचें ध्यान, देवाची कृपा म्हाका आनी तुका घट्ट करून दवरता आनी हांव आनी तूं मस्त शक्तिवंत जाता. आज म्हजे आनी तुजे मस्त जाणांचे संबंध, रिलेशनशीप मोडला जाल्यार, मस्त जाणांचे आमचे संबंध मोडला जाल्यार हाका कारण कितें? कारण कितें? आमचे संबंध सारके नात. कित्याक म्हळ्यार आमी मोतींत एक चिंता आमी करता आनी एक, आनी त्या देखून आमचे संबंध एकामेका ठेळी जावंक आयकना. रिन्यूवल मायंड ऑफ नातल्या वरवीं, आमचे नवें चिंतप जायनातल्या वरवीं, पोरनेच चिंतपा वरवीं आमचे संबंध आज आज घट रावनात. आमचे संबंध सगळ्यांचे जावंक पुरो एकल्या कडेन आमचे संबंध पुरा आमचे मोडून तोडून भारी कश्टांनी म्हणल्या बरी आसा. त्या देखून पवित्र पुस्तक म्हणटा, तुजे संतोश, तुजी शांती खंयच्याय संगतींचेर वंदून दवरनाका. बी डिटॅच्ड फ्रॉम एवरीथींग, बी डिटॅच्ड. हांव सांगना आमी दुबळे कांयच आसा जे तांदळा संतोश म्हणून, संगती सर जायचे, ग्रेस काही जायचे, संतोष आमकां उरल्यो संगती जायचे, पुरो संगती जायचे, संगतींत पाडना. पूण खेदाळा हांव चिंता ह्या संगती वरवीं म्हजो संतोश थंय आमची सूख जाता. खेदाळा त्या ग्रेस काय वरवीं म्हाका संतोष म्हणटा थंयसर सूख जाता. उडास दवरया, ग्रेस काही सूख ना, कार सूख ना, पदवी सूख ना, पूण खेदाळा त्या पदवे वरवीं म्हजें संतोष, खेदाळा त्या शिकपा वरवीं म्हजें संतोष, खेदाळा त्या पयशां वरवीं म्हजें संतोश म्हूण हांव आनी तूं चिंतून आसा, थंयसर हांव आनी तूं सूख करता. आनी त्या खातीर त्यो दीस थिंग्स कितें आमच्या संगती आसात त्यो संतोष दिवंक एक साधन मात्र. कितले फावटी आमी एडवर्टायजमेंट पळयता, हें तुमी फोन काडून गेल्यार भारी बरें म्हणून, या हे उस्तर काडून गेल्यार मस्त फावटी आमी ऑनलायनीर उस्त्रां पळयता, सुबीत उस्त्रां दिसतात, सुबीत ते काडल्यार हे खायल्यार बारी खुशी म्हणून, ते एक मेळ्ळ्यार बारी खुशी. पूण मेळ्ळ्या उपरांत आमकां खुशी खंय एका घडयेक मात्र, नेक्स्ट ना. त्या देखून उडास दवरया, म्हजी आनी तुजी खुशी त्या संगतींचेर आसची न्ही. आनी तूं खंयसर आसा जे देखून पवित्र पुस्तक म्हणटा म्हणण्याच्या 16वें वाक्य म्हणटा, भांगराप्रास जाणवाय कितली उत्तम, रुपे विंचे प्रास समजोणी विंचे बरी. जाणवाय आनी समजोणी खंयसर आसा मोगाच्या न्हू? जाणवाय आनी समजोणी पवित्र पुस्तकांत आसा. आनी जाणवाय आनी समजोणी हे पवित्र पुस्तकाचें सोड न्हू. हांव आनी तो खंयच्या जाणवाय आनी समजोणी रे सांग म्हणलें सवाल. म्हजे आनी तुजे कडेन ह्या संवसारीक बुद्धवंतकायेन हांव आनी तुमची येयल्ल्या वरवीं, सर्गेच्या जाणवायन हांव आनी तूं जियेनातल्या वरवीं म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत आज शांती ना, समाधान ना, कंती बेजारायन आमी आसा. सर्वेस्परचो आत्मो आयच्या दिसा म्हाका आनी तुका आपणे जाय मोगाच्या न्हू.
आयच्या दिसा म्हजी आशा जावन आसा हर एकलें की म्हाका तुका सर्वेस्पराच्या आत्म्यान भळादीक तरान आपणेचें. आनी पळयत पुस्तक म्हणटा कोरिंथकारांक बरयल्या दुसऱ्या अध्यायान दुसऱ्या कोरिंथकारांक बरयल्या पत्र 3 अध्याय 17 वाक्य म्हणटा वो सोमी म्हळ्यार आत्मो आनी जंय सोमयाचो आत्मो आसा थंय स्वातंत्र्य आसा. म्हजी आनी तुजी मोत बंदडान पडल्या आनी बंदडांतून हांवें तुवें सुक्ती जायचें. म्हाका तुका मोत नवसराचें हांवें तुवें मोत नव्यान म्हजी जायचें तर ह्या सोमी म्हणलो आत्मो म्हजे थंय आनी तुजे थंय येयचें. आनी पळयत पुस्तक कितें म्हणटा सोमी म्हळ्यार आत्मो आनी जंय सोमयाचो आत्मो आसा थंय स्वातंत्र्य आसा. कित्याक स्वातंत्र्य आसा? कित्याक म्हळ्यार वो आत्मो म्हाका तुका जिवीत दिता, म्हाका तुका जिवीत दिता. पळयत पुस्तकांनी पळयता कोरिंथकारांक बरयल्या दुसऱ्या पत्रांत 3 अध्याय 6 वाक्य म्हणटा ताणेंच आमकां नव्या सल्ल्याची मणयारी जावंक योग्यता दिल्या. वो सल्लो म्हळ्यार बर्फीने शिगल्ल्या नियमाचो न्ही पूण आत्म्याचो. बर्फीने शिगल्ले नियम मोर हाडटा पूण आत्मो जिवीत दिता. पळय आत्मो जिवीत दिता आनी आमचें चिंताप आनीक आसा. ताका एक बरें उदाहरण म्हाका खुशी जाल्लें त्या गालांतकारांक बरयल्या 5 अध्यायान 19 वाक्य आनी 22 आनी 23 वाक्य ते व्यत्यास पळया संवसारीक आनी आत्मीक कितें डिफरन्स म्हणून आमी कशें चिंतचें म्हळ्यार आमचें चिंतप आनी आनीक चिंतप व्यत्यास पळया. 19 आनी 20 वाक्य म्हणटा गालांतकारांक बरयल्या 5 अध्यायान 19-20 वाक्य म्हणटा रक्तमासांतून उपजाता तीं कृत्यां स्पश्ट वळखूं येत. व्यभिचार, अनिश्कळपण, पोचडेपण, बोंबेपुसा, माट, दुस्मानकाय. ओके. आत्मीक तरान म्हणटा आत्म्याचें फळ हें मोग, संतोश, समाधान, सुस्निकाय. आतां आमी राजहांवा प्रकार लॉजीक चिंतचें जाल्यार ह्या संवसार प्रकार चिंतन आमी कितें म्हणटा रक्तमासांतून उपजाता तें कृत्य म्हळ्यार अनिश्कळपण जाल्यार निश्कळपण. करेक्ट. हें अनिश्कळपण जाल्यार आमी चिंतचें रक्तमासांतून आत्म्यातून निश्कळपण म्हण हांव तुवें चिंतूंक पुरो. ह्या थंयसर दुस्मानकाय म्हळ्यार हांगासर आनीक ताज्या विरुद्ध पदां म्हणूंक पुरो. थंयसर झगडी, मोसोरो, राग, स्वार्थ म्हळ्यार स्वार्थ नासचें, मानाभेद नासतना तसलें म्हूण चिंतूंक पुरो. नेगेटीव फॉर्म अनेक फॉर्म म्हूण चिंतूंक पुरो. पूण हांगासर पळया आत्म्याचीं फळां हीं मोग, संतोश, समाधान, दयाळाय. हे टोटली डिफरंट. आमी कालें म्हणचें आमची चिंतना आनी चिंता डिफरन्स पळया. एका कडेन म्हणटा थंयसर व्यभिचार म्हणें जाल्यार हांगासर थंयसर सांगोना निश्कळकायेचें जिवन म्हूण सांगोना. थंयसर सांगलें आत्म्याचें फळ शांती, समाधान, संतोश. हे टोटली ए डिफरंट फील्ड. टोटली डिफरंट फील्ड. हांगाचें रक्तमासाचें फील्ड रक्तमासाचें फील्ड दुसरें. त्या देखून आयच्या दिसा सर्वेस्परा देवा लागीं मोगाचें न्हू हांव तूं मागया आमकां तो प्रेरक आत्मो आयच्या दिसा म्हाका तुका आमची म्हजी आनी तुजी मोना नवीं करून दी. कित्याक पळयत पुस्तक म्हणटा जुवांच्या 8 अध्यायान 31 आनी 32 वाक्य म्हणटा आपणाक सत म्हणटल्या सुदेवांक जेजून म्हळें म्हज्या उतरांक तुमी खाल जावन चलशात जाल्यार तुमी म्हजे खरे शिश्य जातल्यात. तुमी 7 जाणां जातल्यात आनी 7 तुमकां सुटका दितले. ओके. आखेर करच्या पयलें हें सरक्ट करून परत आमी नियाळ करया. 4 संगती थंयसर आमी पळोवंक मेळटा. आपणाक सत म्हणटल्या सुदेवांक जेजून म्हळें. सगळ्यांक उरल्या सुदेवांक म्हळें न्ही. जेजून कोणाक म्हळें? आपणाक सत म्हणटल्यांक म्हळें. हांव तूं कोणाक सत मानता? जेजूक सत मानता. सो आमकां जेजू कितें म्हणटा? उरल्यांक सोडा. हांव तूं सांगता आमी सत मानता, आमी जेजूक भोवाडटी, आमी कितें पुरो म्हणटा. आमकां तो अशें सांगता म्हज्या उतरांक तुमी खाल जावन चलशात जाल्यार तुमी म्हजे खरे शिश्य जातल्यात. सो सत म्हणचें एक, तेजें शिश्य जावचें आनीक. हांव आनी तूं मुस्तुबुटी हांवें जेंचे सत मानले कडले हांव शिश्य जालो म्हणून. पवित्र पुस्तक म्हणटा जेजूचीं उतरां म्हणटात सत म्हणचें एक, जेजूचे शिश्य जावचें आनीक मुखेल एक स्टेप. त्या सत म्हणच्या स्टेपांत ह्या शिश्याच्या स्टेपाक येयले जाल्यार जेजू म्हणटा तुवें सत मानल्यार मात पावना. म्हजीं उतरां तुवें म्हजी उतरांक तुमी खाल जावन चला जाय. त्या उतरांक खाल जावन चला जाय. हांवें आतां विविध संगती तुका ल्हान सांगल्यो. कित्याक म्हळ्यार मोतीन चिंतलें व्यभिचार कशें जालें, तक्क करून जालें. ओके. तेजें पाळी जाय. दुस्मान कांय नाका.
आमी अनेकल्या बक्षीचे आमी ह्या विशयान पुरा नियाळ केलो परत रिपीट करना म्हळ्यार नेक्स्ट आमचें सेशन आसा जाल्यार हें रिपीट करना उडास दवरा सर्वेस्पराचे उतरांक सकत आसा ते सक्तीन ताका ओबे जावन सरल्या वेळार मात्र ताका खाल जावन सरल्या वेळार मात्र आव्हान तूं शिस्त जाता मुखार सांगता शिस्त जाल्ल्या वेळार कितें जाता शिस्त जाल्ल्या वेळार कितें जाता तुमी 7 जाणां जातल्यात कितें जाणां जातल्यात 7 जाणां जातल्यात मुस्तुपुटी म्हाका तुका 7 गुत्तू ना म्हाका तुका गुत्त तशें संवसारीक 7 आमी देखून सांगलें आत्मीक 7 दुसरें लौकीक 7 दुसरें आव्हान तूं सबार पुटी हें 7 जाणां जायनासतना आव्हान तूं आज सफर जावन आसा आज कश्ट जावन कित्याक म्हळ्यार 7 आव्हान तूं जाणा जावन हांव आनी पयत पुस्तक म्हणटा भावार्थ असल्या पावाना तुवें तें उतरा प्रमाणे ताका खाल जावन जिये जाय दुसऱ्या मेटाक भोंवताय दुसऱ्या मेटाक केल्यार पावना तिसऱ्या मेटाक तुवें वसा जाय तुका 7 तुवें जाणां जाय आनी 7 जाणां जाल्यार 4थें मेट सांगता आनी तुमी 7 जाणां जातल्यार आनी 7 तुमकां सुटका दितलें जर तर म्हजी आनी तुजी मोत रिन्यूवल जायचे आज आमी वसलें कितें तुमची मोत तुमी नवी करा आयचे वसप कितें वसलें तुमची मोत आमी नवी करे आमकां खंयतोन बंधनां आसात पुरा मोतीचीं बंधनां आज हांव तूं कश्ट जाता विविध मोतीच्या बंधनांतून हांव तूं कश्ट जाता ह्या मोतीच्या बंधनांतून सुटका जाय जाल्यार सतन म्हाका तुका सुटका दी जाय आनी नवें जावन जाल्यार कितें म्हणटा तुमचें बदलाक तुमचें मोना नवीं जावं आयचे वचपा आमी वसिल्लें मोना नवीं जावं सत आमकां सुटका दिता नवीं जातात तुमचें जिणेचें रुपांतर जावं तें मोना नवीं जाल्यार रुपांतर जाता नेक्स्ट कितें जाता पळया थवळ तुमी देवाची खुशी कितें म्हणून सोदून काडूंक पावतल्यात त्या देखून म्हज्यान तुज्या मोतीचीं बागलां रिन्यू जाल्ल्या वेळार कितें जाता नवीं जाल्ल्या वेळार बागलां खंयचीं ओपन जातात सर्वेस्पराची खुशी कितें म्हूण म्हाका तुका जाणा जाता सर्वेस्पराची खुशी कितें जाणा जाल्ल्या फुडलें सगळें जिवन बदलता सगळें जिवन बदलता त्या खातीर ह्या विशयान आतां आमी मागतले मोगाच्यान दया करून ह्या वेळार सर्वेस्परा लागीं मागया सर्वेस्परा म्हजी मोत नवी कर नवी बगलां म्हाका ओपन कर तुजें तूं कोण तुज्या विशयान जाणा जावंक करपा दी सत म्हाका सुटका दिवं दी जाणवाय म्हाका लाभूं दी आनी आयच्या दिसा ह्या कडेन भायर येता आसतना आशिर्वादीत व्यक्ती जावन वचूंक म्हाका करपा दिवन मागया